कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राज्यात बायला आड गुन्यांवकारी घडणुकांनी अचकीत वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा। हाची ताजी देख म्हळ्यार राजधानी पणजेत एकाच आठवड्यात बायलां आड घडिल्ल्यो 2 दुर्दैवी घडणुको। एका प्रकरणात बायलांनीच कागळ दाखल करून गैरवर्तन केल्ल्याक अटक जाली, तर दुसऱ्या प्रकरणात सरभोवतणच्या लोकांनी सादुरताय बाळगून मजत केल्ल्यान ती वाटावली। अशाच पद्धतीन जर एक घडणुको घडत रावल्यो तर गोंयांत बायलां कितली सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उपरासता। ते भायर अशा प्रकारच्या घडणुकांचेर आळो हाडपा खातीर सरकारान पिंक फोर्स तैनात केल्या। हे पिंक फोर्साची कितें स्थिती आसा ती पळोवया। गोंयांत एकूण 31 पुलीस स्टेशनात आसात अस्तित्वात। उत्तर गोंयांत 13 तर दक्षिण गोंयांत 18 आणि 7 कोस्टल सिक्युरिटी पुलीस स्टेशनां आसात। गोंयांत पिंक फोर्साच्यो फक्त 10 गाडयो। ह्या 10 गाडयांचेर 80 बायलां पुलीस करतात 3 शिफ्टींनी काम। पणजे, म्हापसा, पेडण्यां, दिवचल, फोंड्यां, केप्यां, मडगांव, वास्को, काणकोण आणि पर्वरे शारांत आसा दरेकी एक पिंक फोर्स गाडी। 2021 राज्यात सुरू जाल्ल्या पिंक फोर्सान आता मेरेन 13,796 कॉल्स हाताळ्ळे। हे बायलांचे सुरक्षे खातीरचे पिंक फोर्साची ताक आनीक वाडोवची म्हणून बायला समाज वावुरप्यांनी मागणी केल्या। म्हजें नांव केतकी, हांव एक सायकॉलॉजिस्ट आसा आनी महिला आयोगाचे सदस्य आसा। जेन्ना वुमेन सेफ्टीचो प्रश्न येता, आयज आमकां एक प्रश्न पडटा की आर रियली वुमेन सेफ इन गोवा। सो आमी फर्स्ट आय वूड से पयली बायल मनीस म्हणून आमी ही काळजी घेवपाक जाय की आमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक शिकपाक जाय। दुसरी गजाल आमी आमकां वल्नरेबल करपाक जायना आनी तिसरी गजाल आमकां आमचे कायदे खबर आसपाक जाय। सो हो आयलो दृश्टीकोन एक बायल मनीस म्हणून। दुसरी गजाल समाज म्हणून आमी प्रत्येक बायलेचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना आमी पयशिल्ल्यान पळयतात आनी आमी ताचेर कांय एक्शन घेना किंवा आमी सपोर्ट रायट वेन करना। आनी महिला आयोगान सुद्दां आमी अशें खुबदां पळयतात की खुबदे फॅमिली मेंबर्स सुद्दां आनी शेजार पाजार घरातले किंवा समाज म्हणून आमी ताका वेगळ्याच दृश्टीकोनान पळयता आनी जी सपोर्ट सिस्टम जाय तशा प्रमाणे आमी तांकां सपोर्ट करना। तिसरी गजाल एट गव्हर्मेंट लेवल ऑफकोर्स कांय सर्विसीस वाडोवपाक जाय। पिंक फोर्स आयज आसाच, पिंक फोर्स खूब वर्सां जालीं काम करता, बट आमकां ताजें आनी एक्सटेंशन जाय आनी वाडोवपाक जाय बिकॉज ज्यो गाडयो करंटली अवेलेबल आसा आनी जी मॅन फोर्स पिंक फोर्साक अवेलेबल आसा ती खंय तरी आनी मातशी एक्सटेंड करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। आनी ओवरऑल आमी सेक्युरिटी आनी सेफ्टी गोंयान बायलां बाबतींत खूब वाडोवपाक जाय, नाजाल्यार जें चलना तें खूब प्रमाणान वाडत वतलें आनी ताका मागीर मर्यादा उरची ना। सो आय थिंक एज अ युनायटेड वी शूड स्टँड आनी वी शूड टेक अ कॉग्निझन्स ऑफ इट की आमी आयज बायलां जेन्ना घरांतल्यान कामांतल्यान भायर सरता, कामाचेर वता किंवा आनी खंय वता जाल्यार आमकां सेफ आनी प्रोटेक्टेड फील जावपाक जाय। माझे नाव शलाका माडगूळकर। आमचे गोंय राज्य महिला खातीर सुरक्षीत आसा काय ना ह्याचो प्रश्न निर्माण जाता। आमच्या गोंयांत महिलाची सुरक्षाची चिंता ही हळूहळू वाडत गेल्ल्या कारणान आमचे गोंय सरकारान पिंक फोर्स हे एक विशेष पोलीस दलाची निर्माण केली। तर हे पिंक फोर्स आमकां 24 तास सगळे आमची सुरक्षे खातीर तयार आसता। आमी सगळ्यांनी जर एकत्र येवन महिला सुरक्षेचे खातीर जागृताय निर्माण केली जाल्यार आमची महिला सुरक्षीत आसतलीच। तर आमी पिंक फोर्स हाका सदांच सपोर्ट करपाक जाय, जाल्यारूच आमची महिला सुरक्षीत उरतली। विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।